म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां केन्ना ना केन्ना आमच्या जिवितांत खुशालकाय भोगता. ते दीस म्हाका एका पंगडान आपयल्लो. ते 50 वर्सां इस्कॉल काबार जाल्या उपरांत 1972 वर्साचो बॅच गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करताले. आनी त्या दिसा ते मेळोंक नासले, पूण हॉलान मेळ्ळ्या उपरांत हांव एकामेकाक मोजेन सारके वेंग मारताले आनी सगळी आठवणी परतून मनांत हाडटाले आनी खुशालकायेन वेळ सारताले. ह्या दिसांनी खूब काजारां आसात आनी काजारां आमी जाणा कशे भाशेन घडटा पळय ती. एकलो चेडो एकलें चेडूं कोण तांचो सांगाती जातलो म्हणून ती नकळत. खूब पाटी ती मनान करीत आसात, देवा कडेन मागत आसात, पूण शेकीन ती मेळ्ळी की ना तो तांचो जोडो कितली खुशालकायेन ती जियेतात आनी ताचे मदीं खरेंच तो आनंद आसता. केन्ना केन्नाय खूब जाणां दोतोरा शिवाय येतात हांगसर थिंचर आनी ताका इलाज मेळना. पूण केन्नाय कितें जाता, एका दोतोरान ताका सांगलें की ना तांचे बरोबर एक संबंद कसो जाता आनी ताका अशी खात्री आसता आनी इतलो आनंद की त्या आनंदांतूच ती बरी जातात. हे भाशेन आमी खूब आनंद आमच्या मदें पळयल्ले आसा. केन्नाय आमी देवा कडेन मागता आनी कोणासतनाच देवान आमकां तें दिलेलें आसा आनी कितली आमी खुशालकायेन आमचें जिवीत सारता. आयज आमी पळयता कशे भाशेन पयले वाचपान आनी चड करून दुसऱ्या वाचपान जेन्ना मारिया एलिझाबेथीक मेळोंक वता ती खुशालकायेन आनंदान बगता. पूण तीच न्हय, तिच्या कुसव्यांत आसलेलो बाळूकूय आनंदान बगता. आतां आनंद हो एक देवाचो अणभव. आमकां पाप साहेबान सांगलां जॉय ऑफ द गॉस्पल म्हणजे जेजूचो अणभव घडलो की ना ह्या सगळ्या आमच्या अणभवांनी ताकाच आमी अणभवता. हें आमी मनांत धरूंक जाय की तो अणभव एक वेगळोच आनी तो देवाचो अणभव. तर म्हज्या भयणीनो भावनो, आयज आमी पळयलां कशे भाशेन मारिया एक हात्यार जालें जेजूक सगळ्याक व्हरपाक. तेच भाशेन आमी प्रत्येक जाणां हात्यारांच. आमी ताचे कुडीचे सांदे आनी तो आमचे सगळें जियेता आनी आमी ताका वत्ता. आनी हो आनंद आमी पयल्या वाचपान पळयला कशे भाशेन एक मोगी आनी मोग करता पळय ताचो कशे भाशेन तो आनंद आसता पळय तो. भयणीनो आनी भावनो, आमी जेजू सगळें जियेता ताका लागून आमचे मदें आनंद आसूंकूच जाय. आनी आनंद ना जाल्यार आमी आपलेपणान जियेता म्हणून हें कळोन येवंक जाय आमकां. तर हें अशें घडलें की ना ती चिंतना ती भावना जी आमकां आनंद हाडिना ती जेजूचेर दवरून प्रत्येक सुस्कारान तुमी पळयत जाल्यार तो आमकां तातूंतली काडून आपल्या आनंदान परतून भरून काडटा. हो अणभव आमी घेवया. आयज आमी एका जेजुईट पाद्रीचो उगडास करता. तो सांत तो जर्मनीचो कोलोन म्हणटा पळय थिंचरलो व्हडल्या घराण्यांतलो. ल्हान आसतनाच एकदम हुशार आसलेलो. ताणें अणभव घेतलो एका जेजुईट पाद्रीचो. तो थिंचर आयिल्लो आनी तो देवाचें उतर परगट्टालो. आनी पीटर फाबर थिंचर गेल्या उपरांत पीटर क्लेवराक मेळ्ळो आनी ताणें एक म्हयन्याचो रितीर केल्या उपरांत ताणें सगळें आपलें सोडलें आनी जेजूचो फाटलाव करूंक ताणें येवजिलें. भुरगोत आसतना तो संस्थेन ताणें प्रवेश केलो. पूण भुरगोत आसतना ताणें खूब पदवी जोडल्यो. एकदम हुशार आसलेलो. 24 वर्सांचो आसतना ताका पाद्रीपण मेळ्ळें आनी रोखडोच ताका कावन्सील ऑफ ट्रेंट म्हणटा पळय थंयसर धाडलो. ताचो जल्म 1521 वर्सां जाल्लो. आनी हें मागीर कावन्सील आसलेलें ताणें थंयसर भरपूर वावर केलो. तें सोंपयलें आनी मागीर तो रोमांक आयलो. रोमांक तो सांत इनासाक मेळटलो आनी कितलो ताका आनंद जालो थंयसर. ताणें आपलें टर्शनशीप म्हणटा पळय
ती थंयसर केली आनी ताका रोखडोच थंयचो तान विएना म्हणटा पळय थंयसर ऑस्ट्रिया जो धाडलो. कित्याक थंयचो तें प्रोटेस्टंट खूबच जाल्लें आनी लोक थंयचो कोणूच मिसाक येनाहल्लो आनी पाद्रीच नासलेले. 20 वर्सां एक पर्यंत पाद्री जावंक नासलोलो थंय. म्हणटकीर असले स्थितीन तो गेल्या उपरांत तो सारको उर्बेमोद आसलोलो, हुशार आसलोलो आनी दीस रात वावुरतालो. आनी हे भाशेन ताणें सगळेंच बदल्लें थंयसर. लोक ताचें आयकोन रोखडोच येवंक लागलो. तो कितें म्हणूंक लागलो, लोकांक म्हणजे नेणार म्हणून ती नोको कितें करतात पळय ती, ताका लागून ताची मनां उजवाडोवंक तो सगळें ताका कळीत करतालो आनी ती येवन कुमसार करताली आनी परतून इगोज मातयेन प्रवेश करताली. आनी हे परी ताणें खूब सेमिनरी स्टार्ट केल्यो, पेपल सेमिनरीज, आनी थंयसर भुरगे येवंक लागले आनी भरपूर ताणें वार केलो. तो 1597 वर्सां मेलो. पूण ताणें मरच्या आदीं हे सगळ्या जाणांक दोतोन शिकोवपाक 3 पुस्तकां काडलीं. एक म्हणजे भुरग्यांक, दुसरें म्हणजे तरणाट्यांक आनी तिसरें म्हणजे व्हडल्यांक. हे भाशेन ताचे दोतोन 200 एडिशन ताचे जालेले आनी 15 भासांनी ताचें भाशांतर जालेलें. इतलें ताणें थंयसर काम केलें. पूण तो खरेपणी जर्मनीचो एक अपोस्टल म्हणून ताका धरलेलो आसा. जशे भाशेन भगवान फ्रांसिसाक आमी इंडियेचो अपोस्टल आनी इस्टाचो अपोस्टल म्हणून धरता, तेच भाशेन ताकाय धरून ताणेंनी भरपूर वार केलो. भयणीनो आनी भावनो, आमी जितलीं जेजूच्या एकवटान रावता तेन्ना आमी न्हय, तो आमचें सगळें वावुरता आनी आतां आमी पळयता ताचें सगळें आतां पर्यंत तो वावुरता. तर आमी तेच भाशेन ताका एकवटान रावया. सगळीं जाण आमचे हात अशें उलटेन धरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे भितर येता ताका आमी येवकार दिवया, मोगाचो येवकार हो. आनी हाका लागून आमची कुडींत मनांत वतम्यान खूब आनंद आसूंक जाय. तेन्नाच की आमी जाणाव की आमी आपलेपणान जियेना, पूण आमचें आपलेपण प्रत्येक सुस्कारान ताचेर धरून तो आमकां तातूंतली सुटका दिता. कित्याक हें आपलेपण पातकूच, कित्याक आमी देवाक विसरता आनी आमकांच पयलो वयलो मान दिता, स्थान दिता, आमीच देव म्हणून समजता. हें सगळें आमी ताचेर दवरया आनी खालतेकायेन जशे भाशेन सायबीण मायन तिणें जेजूक दुसऱ्याशी व्हेलो, तेच भाशेन आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान जेजूक आमी दुसऱ्यांक दिवया.